नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी. सभापती महाशय, नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी खात्याक हांवें 62 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, अनुसूचित जाती जनजातीय लाभार्थी कडल्यान 25% वांटो घेवन त्यांच्या घराचेर रूफटॉप सोलार प्लांट आणि शिंपणावळी खातीर फुकट सोलार पॉवर पंप तशेंच भौशीक वापरा खातीर सगळ्या अनुसूचित जाती जमातीचो राबितो वाठारात सोलार स्ट्रीट लायट फुकट उपलब्ध करून दिवपाची नवी येवजण प्रस्थापित करता. सभापती महाशय, इलेक्ट्रिसिटी व्हेकल सबसिडी आणि संबंधित साधन सुविधा विकासा खातीर 25 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, गेडा संस्थेमार्फत ह्या वर्सा ग्रीन हायड्रोजन स्कीम आमी चालीक लायतले. रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करपा खातीर अपस्किलिंगचेर भर दिवपी स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आयोजीत करपाचें आमी निश्चित केलां. Further, all necessary support will be provided to migrate to CNG. Concentrative Solar Technology CST सिस्टमच्या अंतर्गत माझ्या सरकारात आजिलो आणि ऑस्पिसियो हॉस्पिटल हांगासर सोलार थर्मल प्लांट चालू करपाचे थारायल्या. सगळे सरकारी विभाग आणि अनुदानित शाळांच्या इमारतीचेर PPP माध्यमांतल्यान 30 मेगावॅट क्षमतेचे सोलार रूफटॉप बसयतले. तशेंच सरकारी शाळांनी व्हर्च्युअली नेट मिटरिंग प्रोजेक्ट चालू करपाचोय विचार आसा. ह्या भायर 5 मेगावॅट फ्लोटिंग मेमरीन सोलार पॉवर प्लांट आणि 100 मेगावॅट विंड पॉवर प्लांट चोय प्रकल्प विचाराधीन आसा.